बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सोबे आसो. पातकाक लागून मनीस पातकाच्या काळोखान घुसवतालो. वेळ काळ बोलले उपरांत देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो. ही परब थोड्या दिसां आदीं आमी समोरल्या. आयज जेन्ना सोम्या जेजूची आप परगटणेची दबाजी परब आमी समोरता, तेन्ना तोच जेजू आपूण जिविताचो खरो उजवाड कसो सगळ्या पोरसांक पडसळटा. हो व्हड गोठ आमी आयज जेन्ना समोरता तेन्ना आमी दोर एकली हें सोत ओळखून आनी ताचे वाटेर चलून ह्या मिसा बलिदानाक खतखत्यान मागया. आयच्या मिसानाची पुर्वे सोमयार पवित्र सभा आयचो दीस आफ्रिकेच्या मिसावांक भेटयता. पवित्र सभेचो हुस्को आमचो करून आफ्रिकेच्या भावा भयणांक आनी केरीत भाशेन तुय वावुरतल्या पाद्रीक आनी मोठवाशा पासत भावार्थान आमची प्रार्थना देवाक वारुया. बाबा म्हणलो आमी आतांच आयकलां सोम्या जेजूचे आप परगटणेची दबाजी परब आयज आमी पाळटा. ते विद्वान जेजूचे सोदीक गेले आनी आपली दानां भेटोवन ताका नमस्कार केलो. वेताळा ताणें जायत्या जाणांक खबर सांगून जेजूची परगटणी केली. जेजूनच आप परगटणी ह्या विद्वाना वरवीं केली. आयची परब दरेकल्याक आमकां उगडास करता. हो जेजूचो अनुभव दरेकल्यान आमी घेवन आमी त्याच जेजूचे परगटणार आसा. तेच भशेन आयचो आयतार आफ्रिकेच्या मिसावांक भेटयलो लायता. जायते त्रास कश्ट काडून ह्या मिशनार हांव अशीच जेजूची खबर परगटता. तांकां सुरक्षीत सांबाळ म्हणून आनी ह्या तांच्या वावरान मजत करून देवा लागीं मागयो. आमची देसां ह्या वेळार हाडून आमी मागता. आयज शालिनी दिसूचा वाडदीस उरता ताचेय पासून आमी मागया आनी आमचे सगळ्यांची देसां देवाक मुखार घालून आमी मागया. आनी कांय पोटांनी चुकल्या आमी देवाची आनी एकामेकाचे मोक्षणे मागून ह्या दिसाचे भेटेक आमी तयार आसा. मोगाला बापा पातकांच्या काळात जियेलेल्या आम्हा मनशांक पोरसां गरजोळटाय. जिविताचो खरो उजवाड कसो तुज्या पुताक तुवें पाठयलोय. तरूय ताच्या उजवाडान चलोवंक आमी चुकल्या. आमकां भोस बापा सोम्या काकूत सोम्या जेजू तूं आमच्या जिविताचो खरो लाजार. तरूय तुज्या रायपणाक आमी आनी मोगा राजवटीक पाठ करून मनशाचे आनी संवसारी वस्तूचे आमी गुलाम जाल्या. आमकां भोस जेजू क्रिस्ता काकूत पवित्र आत्म्या तूं आमकां देवाचें दूत उक्तें करून जिविताची खरी दिशा दाखयताय. पूण ताचे समजिकाय आमी जिवंक ना म्हूण तें आमी दुसऱ्यांकूय शिकोवंक ना. आमकां भोस पवित्र आत्म्या सोम्या काकूत देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासऱ्याच्या जिवितांत आमो. Baba
देवा आमच्या चुकीच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका लोकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या माणसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तिकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेंत लोकां वांगड रूप पडून निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावले. आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करून तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. इसाईस प्रवादाच्या पुस्तका वेळे वाचप. ऊठ पोरजोळीचा उदेलो सुर्या, जरी प्रितुमेर वचून रात चलता आनी पोरजाचेर कालो विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा परसळटा. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. तुज्या उजवाडाक राष्ट्रां येवन येतात. तुज्या उदेवाक ताच्या परजोलाक आशेता राजा. दोळे उबारून सरभोंवती फिरय, सरभोंवती पळय. एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोट्यो येतात. सगळे पूत तुजे आनी तुज्या दुवाक आतां दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरजोळीत जातलीं. वयर तुजे काळीज दादोशी जातले. तर तुजे ओटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्तकाय. राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुजो भाव भरून इनांनी येतली उड्डां. मिद्यानाची आनी एफाची इस्पा भायर पडा. शाबातान येवन भांगार दूख हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगळीं. देवाचे उतोर्ये. आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्पराक सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणुया तुजे मुखार सर्वेस्पराक सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनिती तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्पराक सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वचतलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चंद्रीम आसोसून शेकान शेक ती तोपतली. एका दर्यांतल्यान दुसऱ्या दर्या पर्यंत न्हंयेचे देगेरच्यान रितुमीच्या शिमा पर्यंत ताची राजवट चलतली. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्पराक सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिव्या जुनाचे राजा आपलो राज दोन घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. अराबियाचे आनी इथिओपियाचे राजा ताचे मुखार सरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सोड राष्ट्रां. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्पराक सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्पराक सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. Bagian Paulo epuskaran boroilole chiti bele वाचो. बाबा भयणानो, देवान तुमकां पुत्याचे देणे दवरला.
ते तुमकां पाठोवचें मुन्यारपण ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घोडी आयकलां जातले. हांवें निकतेच थोड्याच उतरांनी बरयलोलें तशें आपलो बूक उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यो दोन दूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शिववर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनपावत्यांक तेच दायज मेळ्ळां. त्याच कुडीची ती सांदे जाल्यात आनी त्याच बसावणेक तांकां वांटो आसा. देवाचे उतोरे उद्गार. Sărgăstor तुमचे सगळे आसूं. मातेमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ होतात. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुद्याच्या बेथलेहमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीत कांय विद्वान जेरुसलेम आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करून आमी आयला. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोर्चीच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलेहमांत कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेथलेहमांत जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांकून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निवचतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गवण्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारूंक घेतलें आनी तांकां बेथलेहमांत धाडटना म्हळें, वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका पळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांच्या मुखार वचूंक लागलें आनी मांडोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जालें आनी घरांत भितर सरून बाळोक आपल्या आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून ताणीं ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून तांकां ही देणी समोर दिली, भांगर, दूख आनी गोंदळ. पूण हेरोदेशी पळोवप वचना जावन देवान तांकां सपनान शिरकायलें आनी दुसरे वाटेन
आपल्या देशाक ते कोण जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Dobrý o Henry o जायत्यो काणयो बरयता आनी ताच्या काणयांक जायते फावटी शेवट हो मॅसेज तो दिता ती वेगळीच आसता. ताणें एक काणी बरयलेली जातून दोग जाणांची खबर करता. देवा आनी जीन ही दोगांय मोग करणारा नातालाच्या आदल्या दिसा ती एकामेकांक दान दिवंक प्रयत्न करता. देवाक लांब केंस आसले आनी हाका लागून ते ताका कसलें दान दिवचें हें जीम चिंतता. आनी जिमा लागीं एक घडयाळ आसलें भांगराचें, पूण ताका पोट्टो नासलो. म्हणटच देवाक चिंता जिमा ह्या पोट्ट्याची गरज आनी हाका लागून तितले धरून आसले म्हणटच आपलेच ते केंस कातरता आनी विकता आनी ताचो पोट्टो घेवन जिमाक मेळून येता. दुसरे वाटेन जीम देवाचें चिंता. ताका लांब सोबीत केंस आसा. ताका बरी मारून एके भाशेन तो दांतोड्यो जायत्यो विकून काडटा आनी त्यो दांतोड्यो घेवन येता. जेन्ना ते एकामेकांक भेटता तेन्ना जिमान आपल्या घडयाळ घेवन त्यो दांतोड्यो जायत्यो सेट ताका घेतलेले. पूण देवाक केंस नासले. देवान केंस कातरून जिवाक पोट्टो घेतलो पूण ताचे लागीं घडयाळ नासली. भावनीनो शेवट हो ट्रॅजीक कसो दाखयता. पूण ओ हेनरी हो काणी बरोवपी तो म्हणटा हो शेवट हे ट्रॅजीक हातूंत सोंपना. जें तुमी दान केलें तें ह्या वस्तूचेर घाललेलें नासलें पूण तांचो मोग एकामेकाक वासायता हें जावन आसलें व्हडांतलें व्हड दान. ह्या दानाचो अर्थ ह्या वस्तूचेर घाललो ना म्हणटा पूण जे भाशेन ताणें दुसऱ्याचें चिंतलें आनी हें दान केलें ताचेर बी ताचें व्हडलेंपण आसलें. रॉबिन आयज आमी पळयता ते विद्वान जेजूक भेटून वयता तेन्ना दान करता. आयचें हें शुभ वर्तमान आमी आयकलां पळय तें हेरोदाची खबर आमी आयकलां. इदुमिया, समारिया आनी जुदिया हे तिनूय मुल्कांनी हेरोद राज चलयतालो. जरी तर हेरोद हो जातीन इदुमियाचो आराब आसलो तरी आसतना नाड बुद्धी करून ताणें जुद्याक आपणाचें केलें. तो इतलो निश्ठूर मनीस आसलो की ताणें आपले बायलेक, आपल्या भावाक, आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारलेली. लोक ताका भियेतालो. तो ताका वातावरण आसलो मा हेरोद म्हणून. कित्याक तो दारुणाय व्हरलोलो आनी व्हड व्हड दबाजो ताका मानवतालो. जुदेव आपले राजवट काडून व्हरत म्हणून हेरोदीक भिरांत पडली. कित्याक ताणें नाडबुदी करून आपणाचें केल्लें आनी बेलें बेतलेहेम म्हणटा हें जेरुसालेम सावथ थंय आसलेलें हो गांव. थंय ह्या जुद्यांतल्या बेलें हें ताणें आपणाचें केल्लें. म्हणून जेन्ना विद्वान ताका मेळूंक आयले तेन्ना तो तांकां शिडकायता म्हणटा वेदोस आपणाकूय येवन सांगात. हेरोदीक बाळकाक पडोवची गरज नासली पूण हे भिरांतीन आनी एकलो राज आयला म्हणून तो ताका नाटक करूंक सोदतालो. हे तीग जाण विद्वान दाना दिवन आयले. हे तिगूय विद्वान गॅस्पर, मेल्कियोर आनी बाल्ताजार हे तिगूय विद्वान मित्री किंग्स म्हणटा पूण ते राजा नासले. पूण बाबडीनो हे तिगूय मनीस तांकां
पूर्ण शास्त्राची पुर्विल्ल्या शास्त्राची ओळख जायची असली आणि ही गुपीत आणि पुर्विल्ल्या शास्त्राची ओळख तांकां असली म्हणून राजा तांकां जायते फावटी कन्सल्ट करताले, तांची बूद घेताले आनी हाका लागून तांची ही विद्या इतली आसली की ते राजाक एके भाशेन आदार करताले. बिकॉज तांकांय लोक राजाच कसो करताले. आमी जाणा आदल्या काळार दोतोर आसताले, तांच्या बरोबर कंपाउंडर म्हूण आसतालो. कांय फावटी दोतोर नाजाल्यार कंपाउंडर बद्दल वखदां दितालो, कित्याक तो जायते ह्या दोतोरा कडचे शिकतालो. पूण लोक तांकांय दोतोरच कशें करताले, तरी तो ताणें शिकप करूंक ना, अनुभवाक लागून तांच्या अशें करताले. हे भाशेन हे तीग विद्वान तांकां पूर्ण गुपीत ही शास्त्राची ओळख आसली आनी हाका लागून राजा तांकांय लोक राजाच कसो करताले. आनी हे तिगूय जाण बाबडो विद्वान येतात. मेसोपोटेमियासान, पर्शियासान, आमकां कोण म्हणटा इंडियेक सारे गेले आनी त्या उंटाचेर बेताळार वचून सुनत केल्या उपरांत सर्कमसिजन ऑफ जीजस जाल्या उपरांत देव त्या उपरांत जेजूक भेटयल्या उपरांत ते बेल्या शहरांत वेतात आनी थंय बेताळार वाटेक आसतना ते जेजूक परगडटा. जेजूची खबर सांगता. एक भाशेन जेजूच तांकां उजार करता, आपली खबर परगडटा आनी ही आप परगडण्याची परत वच ताचो पळोवता. ताणें ताका परगडलो, जेजूक आपणाकूच परगडलो ह्या विद्वाना वरवीं आनी विद्वानांनी आपणाचे भशेन जेजूक ही परगडणी केली. हे पळय विदेशी लोकांक गांवांनी ह्या झाडारां उदेशी जेजून आपली परगडणी केली. बाबूल त्या वेतांनी थंय एक नौकेत्र आसलें. आमच्या घरांत आमी नौकेत्र लायता, हांव ह्याच फुडें आसता आनी नौकेत्र फुडें वेताले म्हणटा तेन्ना ही जावन आसली एक खुणा, इसायसाची खुणा आनी देवानूच तांच्या मनान घातलेले एके भाशेन जेजूची ही सोद करून. बाबूल आमी कोणाकूय दान करता तेन्ना कसलोय दान करता तेन्ना त्या दानाचो भायलो एक पूण भितरल्यान आमचो मोग प्रकट आयला. हेरोदीन जेजूक दान करूंक ना, वेल्यान ताणें आपले राजकोट वचत मातो भियेलो आनी लोकूय भियेलो, कित्याक हो हेरोद आपणाक त्रास करीत म्हणून. हेरोदीन जाणाराक आपयले आपणाच्या दोन शास्त्र्यांक, स्क्रायब्स म्हणटा फारिझांतले पक्षांतले आसले सुवर्णीचे आनी वेदीचे शास्त्री, थियोलॉजियन्स, लॉयर्स आनी दुसरे आसले मुखेल याज्ञीक, लोकांचे जाणटे, तांकां सगळ्यांक सेनेट्रेट म्हणटा तांकां सगळ्यांक एकठांय करून कशे भाशेन जेजूक नाटाक संस्कृताची बूद जाली. पूण बाबडे मनशाची येवजण एक, देवाची येवजण दुसरीच जावं येता. मनशाची येवजण जर देवाच्या पावला प्रमाणे ना, देवाच्या स्टँडर्डा प्रमाणे ना जाल्यार ती वेगळीच. देव ह्या विद्वाना बरोबर आसता आनी ताणें दानां मेळटली. कसली दानां ती 3 भाशेची. गोंदरस आमी म्हणटा, दूख, फ्रँकिन्सन आनी भांगर, गोल्ड. हांव सुरवातेक म्हणटालो बाबडे ही दोगांय मोग करणारा दानां भेटयता ताचेर व्हडलेपण नासलें, पूण ताचो फाटलो मिनींग, ताचो एकामेकाचो मोग हें जावन आसलें व्हडांतलें व्हड दान. हेच भाशेन ही दानां जेन्ना भेटयली तेन्ना ह्या दानाक आनीक सिंबलिजम आसलें. मोर गोंदरोस भेटयलो तेन्ना आदल्या काळार मेन कुडीक हो गोंदरोस लायताले. हाका लागून कोणी पुस्तकांनी आयकता जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना त्यो बायलो हो गोंदरोस घेवन गेले ताका लावन. हें दाखयता कितें ह्युमन वाल्नरेबिलिटी, म्हणल्यार मनीस कुळा बाबतींत जे सगळें आमी संवसारांत अनुभवता तें थंयच हांगासर सोंपता. आनी हें मनशाळायेचें म्हणल्यार दूख आमी भोगता, सूख आमी भोगता, आमकां कसली एकसूरपण येता असलें आमी भोगता. हें जेजूनय भोगलें. हें ह्युमन सायड ऑफ जेजूस हें दाखयता. मोर हें गोंदरोस दाखयता तेन्ना
जेजू आमचे भाशेन जेलो सोडून पावता म्हणटच हे मनशाळाचे जेजूचे एक गिफ्ट दाखयता. दुसरे बाबडीलो ते दूप फ्रँकिन्सनाक म्हणटा दूप भेटयता. हे दुपाचे दान आदल्या काळार कसलेय रिलिजियस सॅरेमनी वो धर्मीक कसलेय करता तेन्ना दूप भेटयता. आनी जे भाशेन दुपाचो कोण वयर वयता ते भाशेन ताचे यत्न ताची भेटवणी देवाक पावता समजताले. म्हणटच देवीक दाखयताले डिविनिटी ऑफ जिजस. देव कोण जेजूचे पयल्या हितून मनशाळाय जेजूची, दुसऱ्या दारा वरवीं जेजूचे देव कोण दाखयता. आनी हो हुमोर जे भाशेन वयर वयता ते भाशेन जेजू ताचे देव कोण तो दाखयता. मागीर पावलो फिलिपकारान बरोवन म्हणटा ताणें आमची भाशेन बरी समज मनशांची गोट ताणें घेतली सोडून पावता. तिसरें दान बाबडीलो ते भेटयता ते भांगर गोल्ड. गोल्ड आमी म्हणटा किंग ऑफ ऑल मॅटल्स. अदीक गरजेचे अदीक मोलाचे आनी असले मोलाचे वस्तू कोणाक भेटयता एका राजाक भेटयता. आनी त्या राजाक भेटयता तेन्ना कित्याक तो एक फुडारी म्हणून तो पुर्जेचे बरें चिंता म्हणून पुर्जे खातीर बरे निर्णय नोबल कॉजीस घेता म्हणून अशें जाल्यार त्या राजाक तो संवसारी नदरेन हें भांगर भेटयता. जेजूय आमचो सगळींचो राजा. हो राजाक असलेच दान ते भेटयता कित्याक तो आमचो फुडारी, तो आमचें बरें चिंता, तो बरे निर्णय आमकां घेता. म्हणटच बाबडीलो ह्या तिनूय दानां अर्थ आसा. अर्थ न्हय त्या वस्तूचो तो भांगारचो पूण ते दिल्या फाटल्यान कित्याक लागून तें भेटयता. आयज ही परब बरें कित्याक आमकां कितें सांगता. 3 वस्तू केरीत भशेन बाबडी म्हाका सांगता. तेजे सुवातेर ही परब आमकां जेजू आपूण कमी करता जाल्यार आमी ताचे परगटणार जावंक लागता. दुसऱ्यांक ताची खबर सांगप न्हयच फकत आमच्या उतरांनी, आमच्या चालीन, आमच्या करण्यांनी, आमच्या अनुभवांतल्यान, आमच्या शिकपांतल्यान, आमच्या वाचपांतल्यान, आमच्या पळयतल्या हातूंतल्यान सगळ्यांक जेजून परगटून ही परब आमकां सांगता. हें पयलें. दुसरें बाबडीलो नोखेत्राच्या उजवाडान आनी तांचे गणीत मांडल्या उपरांत हे देगूय विद्वान सोदीक जेजूचे गेले. आमी जेजूचे सोदीक वचून आनी आमीच नोखेत्र दुसऱ्याक जावं. दुसऱ्याक आमच्या उजवाडा वरवीं जेजू सरशी हाडून हें जावन आसा दुसरें काम आमचें. म्हणटच नोखेत्राचेर आमची नदर पडटा तेन्ना नोखेत्राचो आमकां उगडास येता तेन्ना आमीच नोखेत्र जावन दुसऱ्याक जेजू सरशी व्हरून हें आमचें दुसरें काम. आनी तिसरें बाबडीलो ह्या तिगूय विद्वानांनी दानां भेटयलीं. आमी जेजूक कसलें दान भेटयतले. आमचें दान जावन आसा जेन्ना आमी मनशाक करता तें देवाक करता. म्हणटच जे मनशाक आमी दान करता हांव वस्तूची खबर करिना. बरें उतर दिता तेन्ना हें उतराचें दान करता. म्हज्या हातांनी हांव कोणाक आदार करता तेन्ना म्हज्या हातपांयांनी हांव हें दान करता. कोणाकूय म्हजी सुचना दिवन बरी बूद दिवन हांव ताका आदार करता तेन्ना हांव हें दान करता. कोणाकूय तर म्हजे इन्फ्लुएन्स विचार करून ताका कामाक लायता वो कोणाकूय ताका फायदो करता जाल्यार ताका हांव दान करता. जेजू कसलें दान मनशाक केल्लें जाय. आयज ताका भांगर दोन आनी गोंदरच नाका पूण असलीं दान आमी करूंक जाय. हे वेदीचेर आमी भेटवणी करता. आयज आमी दोन गोंदरस घेवन येयना, भांगर घेवन येना पूण उंड्या सगळ्या मदलीं आमचेंच दान आमी जेजूक करता. म्हणटच तिनूय वस्तू आमी उगडास घालतले. पयले सुवातेर आमी परगटणार जावन ते एक विद्वाना भाशेन, दुसरे सुवातेर आमी नोखेत्र जावन दुसऱ्याक, आनी तिसरे सुवातेर आमीच दुसऱ्याक दान दिता. कितें जालें? Só
ताका नमस्कार करूया आणि आमच्या जिविताची भांडारा उघडून काळजांतली खीर तोडलेली मागण्या रूपान जेजूच्या नावान बापाक समोर करूया. पोयत सुबेच्या वडिलांनी क्रिस्ताची दूध अदीक खोलाय सजवून आनी समोरून आनी ताचो अर्थ आनी सजवणी साद्या उतरांतल्यान भावार्थाक शिकोवन तांकां लोककृपेचो उजवाड आनी बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतांनी आपल्यो पदव्यो सांबाळच्यो आपसवार पाटी दवरून पोरचेचो खेरीत भाशेन दुर्बलाचो तरणाट्याचो आनी शिस्तीचो उदरगती पासत वावरून देव मनशांचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सान पावल मारतना क्रिस्ताच्या कोलजलान धरून चिंतनांनी उतरांनी आनी कन्यांनी ताचो नीज गवाय जावन आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. संवसार इतलो अदनीक जाला तरी संवसाराचे आनी किरीत भाशेन आफ्रिकाच्या जायत्या भाव भयणांक क्रिस्ताची ओळख मेळूंक ना. देवाच्या मोगाची तांकां ताण लागिल्ली आसा. तर असले मिसावांनी जेजू परगटून सभार देव आपोवणी आनी क्रिस्ताची काळजीदार संदेशकारां फावो करून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. मुगळ बाबा आमच्या मागण्यांचेर तुजी दया दिसता आनी ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना आमचें जिवीत तुज्या आशिर्वादान भर. आमी मागता क्रिस्तांवाच्या सोन्या वरवीं. बेटोने घरात घेऊया. सीट 10, पेज 32, सीट 10. बाबा
Monica Moschetta Cembali Garso, proprietà della papà, Nanta Costanza, Monica. Grazie. Sor proprietà devancha Magal Baba, Azamitika Beto, Mangar, Dup, Hani Gondros, Yuriyo Vila, Mogor Bhavan Sarolo, Hani Dakansa Saro. या देण्याच्या रूपान जेजू ख्रिस्ता तूं शांतता आमी बाबांचा नमकता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणान घेता तूं तुज्या पवित्र सुनेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक निर्वासूया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर काडी आनी सर पाय जेजू क्रिस्तांच्या सगळ्या मदीं आमी तुका निर्वासून थांबो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सुरवणेचे शासनीक येवजण तें केलें आनी तो सगळ्या भक्तांचो उजवाड म्हूण दाखयला अनंत तुजो आमच्या विलासी सैमाक दिश्टी पडलो ताचें ओवरपण जोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देव तुका बरोबर आनी सगळ्या सर दोनवरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता तेच परिजेवन जातून काल स्थिती तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली अनन्या तुम्ही सगळ्या स्त्रियांक आनी आपले दिव्याक ही मोशा रक्ताची कास नव्यानी सासणीक करोडाची नरक पातकाचे मोक्षणे मेळच्या तुमचे कसरत आनी सगळ्या मनशा कसरत करून करा हे मोशा उगडासार करा Jesus,
बाबा जिंच्या मरणाचा आणि पुनर्श्वराचा आम्ही भक्तीपणे विलास करता आणि अजमिताचो वारी सोडण्याची काळ सुद्धा समोर करता तुझे मुखार येऊन आमची सेवा करून आमकां फामाक नाही देखून आम्ही तुका दिलो आसता आणि जे तुझी कुडा करता शोधल्या माणसं आसता पवित्र आत्मा एकठांय करून आम्ही म्हणून वताय मागता सर्वेस्त्राचे पृथ्वीचे विस्तार आणि तुझ्या पवित्र सभेचो उल्हास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा फडकरी आमच्या गवळी बाबा सगळे यादगी भावनाबरोबर तुका प्रतिमोगान मागा पुरुषवरपणाचो बरोबर करून वेळात आमच्या भावनेची प्रार्थना कर तांकां तुजी इश्टागतीन वेगळ्या समस्यांक तुजे पोरतोय तुका मोड करून आम्हा समस्यांची तांकां चोर अनुसार एकठांय जाल्यार आमची दया कर तुजो आशिर्वाद शारिरीक आपलो वाडदीस बरोवता ताचेर आनी एक दीस आपलो वाडदीस बरोवता लग्नाचो दीस मेळटा तांचेर तुजो आशिर्वाद कर अकबार बरे देवाची मागीर सांगली बदलून लग्न जायसर तुका मारल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मारून तांच्या सनाच्या तुजी महिमा लागून आमकां फॉलो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मुखार त्याच जेजू भक्ती त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे कोणाक चड पवित्र बाबा सर्वंदनाले वैभव करता सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वनाच्या आज्ञा मनात धरून कोणाची कडेन प्रार्थना करून आमच्या बाबा सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदराचे क्रिस्ताचे येण्यान आमी वर वशनात लेखता तुला परजिंदार प्रार्थना सर प्रार्थना सदाय सर्व आकाशात आमी मागता सगळे क्रिस्ताक तुज्या धर्मकांगण्यात तुमकां शांती दवरपाक म्हजी शांती तूं कर आमच्या पातकाचे भय तुज्या पवित्रतेच्या भावाचे दिसल्या तुजे कुशल प्रमाणे तुका शांती दिया तुझे प्रमाण समाव जर जे काय तुझे काय शास्त्राच्या शास्त्रात सगळ्याची शांती सुद्धा का तुझे सगळे असो एखाद्या प्रमाण शांती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढतात शेळीच्या जेवणात अकल्याने सुनार Praise Prasadha D5, page 49, D5.
जेजूच्या आमच्या भोव मोगाल बाबा इदवानान बरी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळयल्या तरी जिव्या बाळकान त्याच जेजू उण्या जाल्याच्या रुपान वळखला ताका आमचे भितर घेवन रेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्या तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडकांनी आमची बाबाताची नदर जेजूचेर आसूं मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती बाबा वेळेकूय आमी दाखोव शिकी एक दीस आमी सगळे स्वर्गाक ताच्या परसोडान सुकेस्त जावन तुका दिवपासून पावूं जेजू क्रिस्तांच्या सगळ्या मदीं सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं सर पुत्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद करा वचून या ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा शेवटच्या घेवया 8:13 पेज 113 8:13